बागीवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप। भावा भयणीनो, तुमच्या सोयंबाचे हुस्कोतायेक लागून मनीस उलयता तसो उलयता। जशे तुमचे कुडीचे सांदे पोजडपणाचे आनी खोटेपणाचे चाकरेक तुमी वंपून दिले आनी सगळेंच खोटेपण जालें, तशेंच आतां सगळेंच पवित्रपण जावचे खातीर तुमचे सांदे प्रमाणीकपणाक वंपून दियात। तुमी पातकांची गुलामां जाल्यात तेन्ना तुमी प्रमाणीकपणा सोरी आपले सोतेचे आसले। आतां तुमकां लॉस दिसता त्या कर्तुबांचो तुमी केन्ना कसलो फळ काडलो? मरण शेवटांचो। आतां पातकां मेकळी जातोच आनी देवाची चाकरां जाल्या उपरांत तुमचो फळ पवित्रपणाक पावयता तसलो आनी सासणाचें जिवीत शेवट तुमचो। पातक दिता तो मुशारो मरण, देव दिता तें देणें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोवें जिवीत सासणाचें। देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी। जो मनीस नुस्त्यांचे भूत घेवन चलना वा पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरेंच बागी। सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोष। दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा। सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी। वावत्या वाळेचे देगेक लायलोल्या रुखा काळा प्रमाणे जाता फळां आनी कदींच ती बावन पडनात ताची पानां। असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ। सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी। पूण नोश्त्या मनशाची अशें न्हय, दुबावीण अशें न्हय, ते कोण जाणोय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पळ। बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्त्यांची वाट निसंतनाक पावयता। सबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतात ती मनशां बागी। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसाराक उजो घालूंक हांव आयलां। तो पेटलोलो पळोवंक म्हजें काळीज अंतरेकून अंतरेकता। हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेयपर्यंत म्हाका कशे भाशेन जिवान जीव ना जाला। हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, ना, बोगोर बेड घालून हांव आयलां। ह्या फुडें एकाच गरोब्यांत 5 जाणां मोदें अशी फूट पडटली, तेगा दोगाचेर आड आनी दोगां तेगाचेर आड, बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापाचेर आड, आवय धुवेचेर आड आनी धूव आवयचेर आड, सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्ता। नियाळ मुखेल वोल सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात, ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा। नियाळाक आदार, पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोन तुमी देवाक मानता तसल्या जिविताच्या चाकरेक लागल्यांत। तुमी तुमचे कुडीचे सांदे पोजडपणाच्या आनी खोटेपणाच्या गुलामपणाक तुमी वंपून दिले आनी सगळे तुमचे जिवीत खोटेपणूच जालें। आतां सगळे तुमचे जिवीत पवित्र जावचे खातीर तुमचे सांदे देवाक मानता तसल्या जिविताचे चाकरेक वोपून दियात
अशें बागीवोन पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां विचारता, हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगता, ना, बोगोर बेत घालूंक आयलां. म्हाका लागून घरांत कुटुंबांत दुस्मानकाय उपजोतली, फूट पडटली. एका कुटुंबांत 5 वांगडी आसत जाल्यार दोग तेगां आड आनी तेग दोगां आड, बापूय भुरग्या आड आनी भुरगे बापाय आड, अशें तुमकां जालोलें जाय? होय जाल्यार आमचें जिवीत आमकां जाय तशें चलोवंक दिवया आनी नाका जाल्यार आमचें जिवीत जेजूच्या नेमां आनी कायद्या प्रमाणें चलुया. जेजू अशें सांगता, उजो पेटोवन भोगभोगतलो जाल्यार हांव खोशी जावचो नासलो. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पर्यान म्हाका खोशे भाशेन जिवान जीव नाका जाला. जेजूची उतरां आयकुया आनी बदलतलें जिवीत जिवंक प्रयत्न करुया. मागणें, संवसारांत कायदे पाळून ठिकाणार आनी देवाचे कायदे पाळून सर्गींची वाट दवरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.